वाळपईच्या नवोदय विद्यालयाची कोसळपाक तेकिल्ली बिल्डिंग ताकतिकेन सारकी करची म्हण मागणी करीत पालक आझाद मैदानार येवन धरण्याक बसल्यात। केंद्र सरकाराच्या हे शाळेत गोयची सुमार 350 भुरगीं आसात। तांच्या जिवाक बरे वायट जावं येता ही गजाल लक्षात दवरून मुख्यमंत्री पर्रीकारान नवोदयाच्या परिस्थितीची दखल घेवची आनी बिल्डिंग जाग्यार घालची म्हण पालकांनी निवेदन दिला। वाळपईच्या केंद्रीय बोर्डाचे नवोदय विद्यालयात सुमार 350 भुरगीं शिकतात। जमिनीच्या कोपुसावाक लागून 10 वर्सां जाली बिल्डिंगेचे काम करपाक मेळना। हे परिस्थितीत भुरग्यांच्या फुडाराचे कांयच धड ना। ते शिवाय शिकतले आनी शिकयतल्यांच्या जिवाक धोको म्हूण नवोदय बचाव समिती शुक्रारा आझाद मैदानार धरण्याक बसली। ही जमीन जी सरकारी म्हणून दिल्ली तेचेर डिस्प्यूट अकर जाले 1996 आणि 2001 नवोदय समितीन फोर्सफुली थंय भुरग्यांक शिफ्टिंग करून 2005 एक पार्टी जमनीची पार्टी म्हणून असली ती पार्टीन अपील केले कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आणि ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान अपील करतकूच कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान त्याच्या पार्टीच्या बाजूने निकाल दिलो आणि ते पासून नवोदय समिती केंद्र सरकार राज्य सरकार हायकोर्टान गेले आणि हायकोर्टान स्टे ऑर्डर हाडली आणि स्टे ऑर्डराचेर अजून त्या विद्यालय थंय चल्ला। त्याच्या पासून या डिस्प्यूट असल्या कारणान त्या विद्यालयाचे 2005 पासून ते आजपर्यंत कांयच रिपेअर जावंक ना। त्यो बिल्डिंगी ज्यो आसा त्यो मोडकळी जाल्ल्यो आसा आणि भुरग्यांक जे आसा ते त्रासदायक थारलेले आसा। पयलीं छप्परां मोडलेली आसा। बिल्डिंगेची केस कोर्टात आशिल्ल्यान बिल्डिंगेचे काम करपाक मेळना। हे फाटभुंयेर नवोदय केंद्राच्या नोएडाच्या मुखेल समितीन बिल्डिंगेचे काम करपाचो रिपोर्ट भायर मारलो। केस कोर्टात आशिल्ल्यान स्कूल आसा ते जमनीच्या भाटकाराक फोनार गाठपाचो प्रुडंटान यत्न केलो पण संपर्क जालो ना। वकिलान सांगले जे केस आयज हायकोर्टान लढयता त्या वकिलान सांगले स्टेटस को आसा पण रिपेअर करपाक प्रॉब्लेम काय ना। पण नवोदय समिती जे हात दिल्ली त्याच पॉइंटात घेऊन बसलेली आसा आणि आज भुरग्यांचे मृत्यूमरण जाल्ले आसा आणि भुरगीं अनसेफ्टी कंडिशन शिकतात। सो असो विषय जाल्लो त्याच्यानंतर रिपोर्ट धाडलो कलेक्टरान धाडलो नवोदय समितीन धाडलो। तो रिपोर्ट दिल्लीच्यान रिटर्न येयल्लो आसा आणि आता प्रश्न उपस्थित जाला ही 350 भुरगीं आसा त्यांच्या फुडें फ्युचर कितें। आज तुमकां खबर आसा बिल्डिंगी ज्यो आता बांधतात त्यो पडटात। एका तेंपार हे शाळेत 1.5-2 हजार भुरगीं शिकताली। सध्या थंय यो वच करपाची माणसुकी ना। धोको मतीन घेवन गोंय सरकारान मध्यस्थी करून बिल्डिंग तात्पुरती तरी जाग्यार घालची म्हूण पालक मागतात। फुडें फाटीं शेकड्यांनी भुरग्यांचे जिवाचे बरे वायट जाले जाल्यार जबाबदार कोण, नवोदय समिती काय सरकार? प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। गोंयांत काँग्रेस आणि बीजेपी दोनूय सरकाराक लोकांचे मुद्दे सोडप जमना। फाटल्या 2 वर्सांत बीजेपीन गोंयच्या कितल्याशाच मुद्द्यांक हात सुद्धा लायिल्लो ना अशें आम आदमी पक्ष म्हणटा। लोकसभेचे 2 सीट आम आदमी पार्टी लढयतली। उमेदवार प्रामाणीक आसतले अशें आपाचो फुडारी ऑस्कर रिबेलोन स्पश्ट केले। लोकसभा वेंचणूक आता फक्त 2 म्हयन्यांचेर तेंकल्या। काँग्रेस आणि बीजेपी दोगांची सरकारां आम आदमीक उपकारा पडपाची न्ही म्हूण आपान प्रचार सुरू केला। आम आदमी पार्टीन वेंचणुकेचो वावर सुरू केला। गोंयचे वेगवेगळे मुद्दे अजूनही तशे आसात। आदले काँग्रेस सरकार फेल गेले, बीजेपीचे सरकारानूय लोकांचे मुद्दे तशे दवरल्यात। Clearly, the erstwhile Congress government, Congress NCP government were the ones who got us into this ditch in the first place. So everyone knows that. Clearly, this BJP government of the last 2 years has just somersaulted on every issue and has not addressed the issues on which they were elected. So if the two mainstream parties have failed Goans on these issues, more than money, more than advertising, more than muscle power or more than anything else, we want to see whether the people of Goa can trust people who have been fighting on these issues on the ground with not searching for any kind of reward whatsoever as far as their work is concerned. We definitely are going to put up 2 candidates. It may not be a glamorous candidate, it may not be some kind of star quality candidate, but we definitely want a sincere person, both for North Goa and South Goa. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।